जेजू कोण तो आमकां स्पश्टपणी आयज आनी सदांच कळयत आसा. मोगान तो आमकां सोदता आनी आमकां सुटका दिवन आमचें तारण करूंक तो आवडेता. हो जावन आसा ताचो मोग. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कोण हे भाशेन आमचो परामोस करता, आमची माय पाय वय, आनी आमी तांचे बरोबर कशे भाशेन जियेता वागता खूब फाटीं गत करता. आनी हें अशें जालें म्हणटच तांकां दूख जाता. आमकां घडीक बरें दिसता जाय, पूण तें मागीर शेवटी आमकां बरें दिसचें ना. तर आयज आमी हें मनांत दवरया की देव पयल्या वाचपान आमकां सांगता ते प्रमाणे आपल्या दूतांक धाडटा आनी आमकां शिडकायता, जागृत जाय म्हणटा. आनी हे जागृतायेन तो आमचेशी येता, आमच्या दारार मारता आनी आमी दार उगडलें जाल्यार आमकां ताचे बरोबर जेवणाक आनी सगळें बरेंपण आमकां फावो करता म्हणून सांगलां. हे भाशेन जे कोण देवाक आपले जिवीत उक्तें करता ताका सोदूंक लागता, ताचें दर्शन घेवंक आवडटा. जाकेवा भाशेन वय आमी तेच भाशेन तोकस घेवया. जेन्ना आमी मिसार मांड घेता तेन्ना वयल्या वयरूच न्हय, पूण खऱ्या भावार्थान आमचें सगळें जिवीत ताका उक्तें करून तो आमचें सगळें आयलो म्हणटच तो आमकां उदार काळजाचो करतलो. जें देवानूच आमकां दिल्लें आसा तें आमचें पासत न्हय, पूण तें सगळें पासत हे भाशेन आमी खोशेन तें वांटूंक जाय. अशें करीत जाल्यार ह्या संवसारांत गरीबाय आसची ना, पूण आमी जाणा कशे भाशेन सगळीं जाणां आमी आमचेच पासत सगळें सुगूर करून दवरता आनी दुसऱ्यांक कांयच दिना. इतलें म्हणून कित्याक करूंक जाय? हें पातक ह्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणांचें देवान काडचें म्हणून आयज आमी मागया. तरी पूण आयज आमी आल्बर्ताचेर थोडोच नियाळ करया. आल्बर्त खरेपणी एक व्हड जाणणार ताच्या काळाचो आसलो. तो 13व्या शेंकड्यान ताचो जल्म जालो आनी तो 80 वर्सां जियेलो. पूण ह्या 80 वर्सां मदें इतलो तो देवान ताका जाणवायेन भरलेलो की ताणें सगळे बाबतीन बरयलेलें आसा. तो वॉकिंग एन्सायक्लोपिडिया कसो आसलेलो आनी ताणें खूब जाणांक शिकयलें. पूण ताचो उत्तम एक विद्यार्थी आसलेलो, म्हणजे शिकपी आसलेलो, तो जावन आसा थॉमस अक्वायनस. आनी थॉमस अक्वायनसान खूब बरयल्लें आसा, ग्रंथाचे ग्रंथ. आनी ताणें तो मेल्या उपरांत ह्याच आल्बर्तान आपल्या शिक्षाक ताणें हें खूब दाखयलें. म्हणजे ताचें पळय बरोवप आहलें, खूब ताची आड वेताले, विरोध वेताले. ताणें तांकां बरे भशेन समजायलें आनी सगळें बरे भशेन ताका बरोवन ताणें दवरलें ताचें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तो कितें म्हणटा, जाणवाय कोणा पासत आमी दुसऱ्यांक देवाचें आनी जिविताचें शिकोवप दिता पळय ती जाणवाय बरी. आनी एक म्हणजे आपल्या पासत जी जाणवाय वापरून आपूण बरो जाता ती बरी जाणवाय म्हणटा तो. तर भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां खूब दिलेलें आसा. आमचे जाणवायेन दुसऱ्यांची मनां आनी काळजां आमी उजवाडावन जेजूच्या मार्गान चलोवंक ताका आमी संदी दिवया आनी आमचेंय जिवीत तेच भाशेन जेजू सारकें घडोवन हाडून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्याक आमी सहकार करया. सगळीं जाणां आमच्या आतांचे वंटेन धरया. प्रत्येक सुस्कारांत ताचो आत्मो आमचें सगळें कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी आजीर जावया आनी आजीर जाली म्हणटच सगळें आमचे भितर आहा तितलें सगळें बरें आनी वायट ताच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया आनी तो तें निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता आनी तें आमी बाळगून दवरया आनी ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत सारया.